नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। नेसाय स्फोट गांवठी बॉम्बाचो रानवटी जनावरांक मारून मांस विकपी रॅकेट उक्ताडार। सुवातेक 40 गांवठी बॉम्ब निकामी करपाक दिल्ली सावन एनएसजी टीम, चौकशेक बेळगांवचे पुलीस। रायबंदरा बिल्डिंगेक उजो लागून 2 गुदांव आनी 1 फ्लॅट काबार। 8 स्टेशनां वयल्यान गाडयो अजूनय पालयतात उजो। 2 कोटीचे लुकसाणीचो अदमास। म्हादईंतल्यान मलप्रभेत सोडिल्ल्या उदकाक कॉन्क्रीटाचो बांद घालपाचें काम 21 मे सावन सुरू। 30 मे मेरेन काम पुराय करपाचे कर्नाटकाचे उतार। देखरेख समितीन केली पळोवणी। केप्यां कावरे पिर्लाचे लोकांनी मिनाची येरादारी आडयल्ल्यान तणाव। 34 जाण अजूनय पुलिसाचे ताब्यांत। लोक म्हणटात थळाव्या कामाक लायात, ना जाल्यार तांचे ट्रक लायात। मायनिंग बंदी उपरांत पगार नाशिल्ले बेकार कामगारांचे एकाय मिनेरान दिवंक ना नाव। खण खात्यान मिनेरांक दिल्ली 7 दिसांची मुजत सोंपली। खबरो विस्तारान। मडगांवां नेसाय घरांत जाल्लो स्फोट गांवठी बॉम्बाचो। स्फोटात सोंपला तो मनीस रानवटी जनावरांचे मांस विकपाच्या रॅकेटांतलो म्हूण उक्ताडार आयला। पपलू मुलगुंड रानटी जनावरांक मारूंक गांवठी बॉम्ब घरांत तयार करतालो। जनावरांचे मांस विकतालो अशें पुलीस सांगतात। फोंड्या पुलिशेंत ताचे आड केशी आशिल्ल्यो। घरांतले 30 ते 40 जिते गांवठी बॉम्ब निकामी करपाक दिल्ली सावन एनएसजीचे टीमीक आपयल्या। ते शिवाय बेळगांव पुलिसाची टीम गोंयांत पावल्या। मडगांवां नेसाय एका घरांत बिरेस्तारा सांजे 2 स्फोट जाले। स्फोट गांवठी बॉम्बाचे म्हूण स्पश्ट जालां। थंय मोठ्या प्रमाणात गांवठी बॉम्बूय मेळ्ळ्यात। पपलू मुलगुंडाक स्फोटा सरशी आगताक मरण आयलें। मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण तो स्वता हे बॉम्ब करतालो। ह्यो सगळ्यो गजाली ते भाड्याच्या घरांतूच चलताल्यो। रानवटी जनावरांचे मांस विकतल्यांचे रॅकेटांत तो घुस्पल्लो। रानवटी जनावरां मारूंक तो हे गांवठी बॉम्ब वापरतालो। घडणूक घडली तेन्ना तो गांवठी बॉम्ब करतालो। बॉम्बांतल्यान धुंवर येवंक लागलो म्हूण ताणें ताच्या बायलेक बॉम्बाचेर उदक घालपाक सांगलें। पूण धुंवर बंद जावचो सोडून बॉम्बाचो स्फोट जालो। पपलू आगताक गेलो। ताची घरकान्न नूरजहां, समिना मुलगुंड, सहील मुलगुंड, गायत्री मुलगुंड आनी उमेश गायकवाड ही 5 जाणां जखमी जाल्यात। तांचेर मडगांवच्या हॉस्पिसियोंत उपचार चल्ल्यात। मुलगुंड फामील मूळ हुबळीची। फाटल्या म्हयन्या सावन थंय भाड्याक आसताली। घरांत ते सुवातेर आनीक 30 ते 40 जिते गांवठी बॉम्ब मेळ्ळ्यात। ते निकामी करपाक दिल्ली सावन राष्ट्रीय सुरक्षा टीमीक आपयल्या। ही टीम सुवातेचें इन्स्पेक्शन करतली। त्या शिवाय चौकशे खातीर बेळगांव पुलिसाची टीमूय गोंयांत पावल्या। सोंपला त्या पपलू मुलगुंडा आड हे पयलींच फोंड्या पुलिशेंत केसी आसात। ह्या पयलीं ताचे कडेन अशीं जनावरांक मारपाची स्फोटकां पुलिसांक मेळ्ळ्यात। ह्या घडणुकेची पुलीस सध्या खोलायेन चौकशी करतात। पुलिसां मुखार आसात ते प्रस्न: गांवठी बॉम्ब करूंक सामान खंयच्यान हाडटालो? रानवटी जनावरांचे मांस कोणाक विकतालो? ह्या रॅकेटांत आनीक कोण कोण घुस्पाल्यात? शॉकात करपी गजाल म्हळ्यार घर मालकाकच घरांत भाड्याक रावतल्याचे नांव गांव कांयच खबर ना। घर मालकान भाड्याक रावतल्या ह्या फामिलीची म्हायती पुलिसांक दिवंकूच नाशिल्ली। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी सावियो डायस। रायबंदरात जगन्नाथ निवास बिल्डिंगेतले 2 गुदांव आनी एका फ्लॅटाक उजो लागून 2 कोटी वयर लुकसाण जालें। बिल्डिंगेच्या तळमजल्या वयल्या जोत्याच्या गुदांवांतले मालाचो गोबर जालो। ताका तेंकून आशिल्लो शाहू मार्केटिंगाचो फर्निचर गुदांवूय काबार जालो। दुसऱ्या मजल्या वयल्या फ्लॅटाचे बरेच लुकसाण जालां। उजो पालोवंक फायर ब्रिगेडीच्यो 8 गाडयो लागल्यो। बिरेस्तारा सांजे लागिल्लो शुक्रारा दनपारा मेरेन पालवंक नाशिल्लो। रायबंदरा पाट्यार खोर्नावाड्यार विठ्ठल मंदिरा कडेन जगन्नाथ निवास बिल्डिंगेक बिरेस्तारा सांजे सुमार 6 वरांचेर उजो लागलो। बिल्डिंगेच्या तळमजल्यार आशिल्ल्या जोत्यांच्या गुदावाचो लासून गोबर जालो। बाटाचे जोत्यांचो गुदावाचो मॅनेजर म्हणटा गुदावात सुमार 1 कोटी 30 लाखाचो माल आशिल्लो। सगळो गोबर जालो। बिल्डिंगेच्या दुसऱ्या मजल्या वयल्या फ्लॅटाचे बरेच लुकसाण जाला। फ्लॅटांतलो घरकार म्हणटा 20 लाखाचे लुकसाण जाला। बिल्डिंगेक तेकून आशिल्ल्या साहू मार्केटिंगाचे फर्निचराचो लासून गोबर जालो। ह्या गुदावाक लागिल्ल्या उज्यात 50 लाखाचे लुकसाण जाला म्हूण शाहू मार्केटिंग म्हणटा। उजो पालोवपाक फायर ब्रिगेडीच्यो 30 वाडी आनी भोंवतणचे 8 स्टेशनां वयल्यो गाडयो आपोवच्यो पडल्यो। उदक सोंपिल्ल्यान आनीक कास्तीक पडली। फायर ब्रिगेडीक 22 ट्रिपी मारच्यो पडल्यो। तरीकूय शुक्रारा दनपारा मेरेन उजो पालोवप चालू आशिल्लो। गुदावाची सुवात अजूनय धुंवर येता। 6:57 वरांचेर आमकां कॉल आयलें की पनवेल रायबंदर हांगा एका गोडावनाक उजो पेटला, म्हणजे थंयच्यान धुंवर येता अशें।
सो इमिजिएटली गोडाऊन म्हणटकूच आमी कांयच रिस्क घेनासतना पयलीं ओल्ड गोवाची जी नियरेस्ट फायर स्टेशन आहा ओल्ड गोवाची गाडी टर्न आउट केली आनी पणजेच्यान आमचो एक वॉटर बावजर आसा 12,000 लिटरचो तो टर्न आउट केलो. सायमल्टेनियसली गोडाऊन परते लोकांचे खूब जाणांचे फोन येवपाक लागले की उजो मोठो आसा म्हणून. इमिजिएटली परतो आमी पणजेच्यान आनी एक आमचो वॉटर बावजर 12,000 लिटरचो तो धाडून दिलो. जेन्ना आमचे क्रू थंय पावले तेन्ना तांणी नोटीस केली की हो उजो खूब मोठो आसा कित्याक आमी जेन्ना पाविल्ले थंय तेन्ना ऑलरेडी जो त्या फर्निचराचो गोडाऊन आशिल्लो थंय रूफ कॉलेप्स जाल्ल्यान ते एक अशें होमकांड कशें सामको जबरदस्त उजो पेट्टालो. 1:30 2 o'clock सुमार आमकां मागीर तो फाटल्या रुमांतलो उजो एक्सटिंग्विश करपाक वेळ मेळ्ळो जेन्ना आमी ते सगळे भायर काडले तेन्ना रॅक्स बी सगळे. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी आनी ओमकार फळारी. म्हादयंतल्यान मलप्रभेत सोडिल्ल्या उदकाक कॉन्क्रिटाचो बांद घालपाचें मुखेल काम कर्नाटक 21 मे सावन सुरू करतले आनी 30 मे मेरेन काम तडीक लागतले अशें कर्नाटकाच्या अधीक्षक अभियंत्यान देखरेख समितीक सांगलां. म्हादय लवादान नेमिल्ले देखरेख समितीन बेरेस्तारा कळसा वचून कामाची पळोवणी केली. लवादाच्या तंत्रीक सल्लागार समितीन मान्यताय दिल्ल्या आराखड्या प्रमाणच हें काम करचें अशें गोंयच्या अधीक्षक अभियंत्यान स्पश्ट केलां. म्हादय लवादान नेमिल्ले गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्र ह्या तिनूय राज्यांच्या देखरेख समितीन बिरेस्तारा कळसाच्या कामाची पळोवणी केली. म्हादयचें उदक वळोवंक बांदिल्ल्या कळसा कालव्याचें उदक कॉन्क्रिटाचो बांद घालून अडोवचें म्हूण लवादान आदेश दिल्लो. ते फाटभुंयेर हें काम 21 मेक सुरू जातलें आनी 30 मे मेरेन काम पुराय जातलें. कामा खातीर टेंडर भरपाची निमणी मुजत शुक्रारा मेरेन आसा. म्हादय बचाव अभियानाचो वांगडी राजेंद्र केरकार ह्या समिती बरोबर आशिल्लो. 21 तारखेच्यान जे मुख्य काम आसा म्हणजे कालवो जो आसा त्या कालव्याक बांद घालून जे पाणी कळसाचे मलप्रभेन वयता ते रोखपा खातीर जी उपाययोजना जी आसा ती उपाययोजना करपा खातीर कामकाज जे आसा ते कामकाज 21 तारखेच्यान सुरू जाताले आणि ते 30 मे पर्यंत पूर्ण जातले अशें तेंच्यांनी सांगलेले आसा. उपरांत समितीची बसका जाली. त्या वेळार हे काम लवादाच्या तंत्रीक सल्लागार समितीन मान्यताय दिल्ल्या आराखड्या प्रमाण करचे अशें गोंयचो अधीक्षक अभियंतो श्रीकांत पाटीलान स्पश्ट केलें. काम आराखड्या प्रमाण जातले अशें उतर कर्नाटकाचो मुख्य कार्यकारी अभियंतो अशोक वासनाडान दिला. हे जे कामकाज जे आसा ते कामकाज लवादाच्या तांत्रिक सल्लागार समितीन जो आराखडा मान्यता दिल्ली आसा त्या आराखड्यानुसार काम जावपाक जाय अशा प्रकारचो आग्रह जो आसा तो गोंयचे अधीक्षक अभियंता श्रीकांत पाटील यांच्यानी ह्या समिती समोर मांडलो आणि अशोक वासनाड यांच्यानी तांकां सांगले की लवादान ज्या पद्दतीन आमकां सांगलेले आसा त्यानुसार त्या आराखड्यानुसार आमी हे काम पूर्ण करताले. कर्नाटकांतल्या कणकुंबीच्या लोकांनी ह्या वेळार समिती मुखार माऊलीच्या देवळाचो मुद्दो काडलो. प्रकल्पाच्या कामाक लागून देवूळ नाश जायत म्हूण लोक भियेल्यात. कर्नाटकातले जे कणकुंबी गावातले लोक असले त्या कणकुंबी गावातल्या लोकांनी आपल्या माऊली देवस्थानची जी समस्या आसा ती समस्या अशोक वासनाड यांच्या समोर मांडली. त्यावेळेस त्यांच्यानी सांगले की येत्या आयतारा दिसा आम्ही ह्या संदर्भात बैठक घेतले आणि लोकांचे जे कितें प्रश्न आसा म्हणजे विशेषतः चिगुळे वचपा खातीर सध्या जो रस्तो आसा अस्तित्वान तो रस्तो पूर्णपणे इबाडलेलो आसा आणि त्याच परीन माऊलीचे जे मंदिर आसा त्या माऊलीच्या मंदिराचो जो सभामंडप आसा हो सामको भग्न स्थितीन आसा आणि मंदिराच्या अस्तित्वाकूय संकट निर्माण जाल्लें आसा. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.